Zmieniacie ma srogocie wuja, Kalwari pewną wiatą do suda, wystarczamo na nas skoruja, do sodo i pitin pododa, Zmieniacie ma srogocie wuja. प्रीतीच्या बाबा भयणीनो सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज जावं येता. तुकाय देव बरी सांज जावं येता. कितें भाशेन आमी केपेचे वारांदांतलीं भावा भयणी आनी आमचे पाद्री बाराबोर सान फ्रांसीस सावेराचे पांयाशी आमी आयल्यांत धांवून धांवून आमची मागणी घेवन आयल्यांत, आमच्यो गोरसो घेवन आयल्यांत. भक्तीन ह्या केपेचे वारांदांचे भावा भयणी खातीर मागुया. तुमी गोरजो मागणी घेवन आयल्यांत तुमच्यो ताचे मजतीन देवा लागीं मागुया. बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची ही नावी सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमची सोवी आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या चवथ्या नोवेनाचो विशय राग द्वेष जोळटा थंय शांतीची हातयारां आमी. आयज आमच्या गोंय धर्म प्रांतांत पवित्र कुर्साचो सेवाधर्मीक उगडास आमी कोत्ता. खुरीस आमकां आमच्या ओतमीक जैताची खुणां. जेजून खुर्सार मरून आमचे आनी देवा मदें पातका वरवीं तुटलोले संबंद शांतीच्या बानपासान गोट केले. जेजूचो खुरीस मनशा कुळाक शांती दिता. ही जेजून आमकां हाडल्या ते शांतीचे गोवाय आमी जावूंक आमकां आयचें हें नोवेन आपयता. खोरी शांती आमकां एकामेकाक भोगसून आनी राग द्वेष आसा थंय भाव भयणीचें नातें गोट करून जोडूंक जाता म्हूण आयचें देवाचें उतर आमकां उगडास कोत्ता. रागा वरवीं आमचे मदें वसतले बरे संबंद तुटूंक पावतात. आयच्या हे नोवेनांत वांटो घेतना आमकां आमच्या रागाचेर जैत व्हरूंक आनी जंय राग द्वेष वसता थंय आमी शांतीचें नातें बांदून हाडूंक कृपा आनी बळ मागुया. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत खोस दूख पिडा खुरीस आयल्यात तेन्ना आमी देवाचेर गुणगुणल्यात. आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी रागान रावल्यात, राग द्वेष घेवन रावल्यात. शांतीची हातयारां आमी जावंक नात. असले आनी हेर सगले ल्हान व्हड पातकांची दूख धरून देवा लागीं आनी पेल्या लागीं बोगसोणे मागुया. आनी बरोबर आमी म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो उडोडो अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांगपाक बरी सगल्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. सुमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. वेळार आमच्यो गोरसो आमची मागणी आमी घेवन आयल्यांत. हे वेळार
बापाक ती उबारुया. प्रितीच्या बाबा, पडलेल्या मनशा कुडाक उबारूंक तुझ्या पुताक जमणींतान उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी इणपण भोगचे म्हूण ओगोणी जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो प्रेमीत मोग आमी वाकांटाव आनी हे संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजूतायन दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाताक तुजे सासनीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. लोकगंतीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा होर दोंगोर सांडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोसेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? ह्या ओरोण्यांत आमी मोरच्याक, हांगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय, ताची आमकां वीट आयल्या. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून ताणें इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोसेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातो केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोसेसान पोरजे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तोर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोसेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वाचतलो. देवाचें उतर हें. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक वेतां ताका कान दी. ओपारांनी खबर सांगता. पुर्विल्ले घोट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजान तावन ताचेशी परततालीं. तेन्ना देव आपलें खडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप. तांच्या ओठांतलीं उतरां फटकिरीं. ताका दिल्लें उतर काळजान तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोनवाळायेन ताचें पातोक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दमोवन दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया.
सोमिया जेजू क्रिस्ता, नोमान, वंदन, मोहिमा, स्तुती, दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्वर तुमची सोवे असू. तुझे सोवे आसू. Zoam pormoni Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गांत जावन देंवलेल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोजेसान ओरोण्यान स्वरूप बाल्लो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास देंवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास देंवतात ते सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. कोरेंच संवसाराचेर कास्तेचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारान धाडलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय आमकां अशें म्हणटा, राग द्वेस वचता थंय शांतीची हातयारां जावन. मोगाचे बावडीनो, शांती दरेक मनीस आवडटा. शांती दरेक राष्ट्र आवडटा. शांती सृश्टी आवडटा. आयज शांती तर बिगडल्या ताचें कारण म्हळ्यार विशयाचो पयलो भाग राग आनी द्वेस. राग द्वेस काळजांत आसा, मनांत आसा, जिवितांत आसा. आनी हाका लागून जिवितांत पयली शांती ना म्हणटच सरभोंवती शांती आसना. आनी असले परिस्थितींत म्हजे म्हणणो, म्हज्या जिवितांत शांती ना म्हणटच दुसऱ्याच्या जिवितांत कशी आसतली. शांतीचे हातयार पयले हांवें जावंक जाय आनी उपरांतूच दुसऱ्यांक हांव हातयार जावंक पावता. म्हजे म्हणणो, हें तर आमी नियाळूंक सोदता जाल्यार आयची वाचपाक आमकां एक उदाहरण दितात, आनी तें म्हळ्यार देवा बापाचें. देवा बापाचें उदाहरण आमच्या दोळ्या मुखार आसा, आनी तें म्हळ्यार देव बाप मनीस कुळा सोबे मोगाळ जालो, बोगसुण्याचो जालो, उदार जालो, आपल्याच पुताक भेटोवपी जालो. कित्याक मनशान पातो गादाल्ले, मनीस देवा सोरशिल्लो पयस गेलो, पूण देव मनशा सोरशी आयलो. आनी सामको आयच्या शुभ वर्तमानांत थावें जाता. जेसू निकोदेमाक म्हणटा, स्वर्गांत जावन देंवले बगर आनी स्वर्गांत चडले बगर मनशाच्या पुता भायर आनी कोणाच्यान स्वर्गार चडूंक जायना. पूण चडटलो जाल्यार ताचेर विस्वास दवरूंक जाय, ताचेर भावाट दवरूंक जाय. आनी पासून जेसू आयच्या शुभ वर्तमानांत उगडास करता देवाच्या मोगाची. मनशान भाशेन पातो गादाल्ले देवान रागान एक भाशेन जबाब दिवंक ना, पूण देवान मोगान जबाब दिलो. आनी पासून जेसू आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान सासणाचें जिवीत दिवंक आनी मनशाचें तारण जावंक दिलो. आनी म्हजे पूण हाचे पयल्या वाचपान जो तर आमी नदर मारीत जाल्यार आमकां हेंच कितें दिसून येता. देवान आपलो मोग इस्रायल पोरचे सवे उक्तो केलो, पूण इस्रायल पोरसा देवाचेर गुणगुणटा, देवान विसलोल्याचेर गुणगुणटा. आनी असले वेळार जेन्ना सोरोप चाबून ती मोरूंक लागतात तेन्ना देवा सोरशीं येतात. देवाचो रिस्पॉन्स कितें काय? देवाचो रिस्पॉन्स तांकां बक्षिपाचो. आनी पासून म्हजे भोवणो, राग द्वेस जो तर पयस जातलो जाल्यार आमचे वागणूक दोन एके भाशेची जावंक गरज. कित्याक जेन्ना राग येता आमच्या जिवितांत राग शिजता तेन्ना आमी राग भायर काडूंक सोदता.
रागार जाता, गाडयो मारता, वायट उलयता, वायट चिंतता, वायट आवडेता, शिराप घालता. पूण वचपा पडनो हें जावन आसा आमचें रिएक्शन, आमचें रिस्पॉन्स कितें काय. रिएक्ट जावप एके भाशेन आनी रिस्पॉन्स दिवप एके भाशेन. आनीच आयचो सेवा धर्म आयज आमकां देव बाप शिकयता. रिएक्ट जायत जाल्यार आनीक उत्साहपणाय जाता. आनी आमी आयज समाजान आमचे सोर भोंवती पळयता. रागाक दुयेंसाक लागून दुस्मानकायो, वायट झुजां हे आमचे सोर भोंवती दिसून येता. आनी बसून म्हजे पडून हांवें सुरवात करतना म्हणलेलें, दर एक मनीस, दर एक राष्ट्र आनी दर एक सृश्टी हे भाशेन शांतीक आवडिल्या. पूण शांतीचे हात्यार खूंय सुरू जाता. आमी भायर सोदता शांतीची हात्यारां. म्हजे पडून भायर सोदचे सुवातेर आयच्या दिसाक जेन्ना आमी ह्या जाग्यार उबी आसा, भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराचे परबेग तयार जाता, ताचेर नदर घालून आयल्या, उमो घेवन आयल्या. शांतीचे हात्यार तो आपल्या जिवितांतल्यान जालो. आमी पयली शांती आमच्या जिवितांत अनुभवूंक जाय. आमीच जर शांती अनुभवना, म्हज्या कुटुंबान शांती आसची ना. तुवें राग आसतलो, तुवें दुयेंस आसतलो, तुवें वायट आसतलें. हांव तर शांती अनुभवता, म्हजें कुटुंबूय शांती अनुभवतलो. म्हजो कुटुंब तर शांतीन जियेता, समुदाय शांतीची जातली. झगडी मारामारी थंय जावचें ना. समुदाय जो शांतीचो जाता, गांव शांतीचो जाता, तेन्ना राष्ट्र शांतीचें जाता. आनी बसून म्हजे पडनो शांतीची हात्यारां पयली आमच्याच जिविता सोबे जावं. आमच्या जिविता सोबे शांतीची हात्यारां जावन आमच्या कुटुंबांत, आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सोबे शांती करूंक शिकूया. कुटुंबांत तर आवय बापूय भुरगीं घोव बायलां एकामेकाच्या रागान तर जियेतात, शांती ना. म्हजे पडनो दुसऱ्यांक आमच्यान कशें सांगूंक जाता. आनी बसून जेसू जेन्ना पुनर्जीवन जालो, आपल्या शिसांक ताणें पयलीं उतरां म्हणलीं, शांती तुमकां. शांतीचो कुंवर दर मिसाचे भेटेन आपल्या मासो रक्तांतल्यान आमच्यान येता. शांतीचो कुंवर दर मिसाचे भेटेन आपल्या उतरांतल्यान आमचे कडेन उलयता. जाल्यार म्हजे पडनो पयलीं आमच्या जिवितान आसलो राग क्रोध पयसावया. आमकांच पयलीं शांती घेवया. आनी आमचे उद्देशी आमच्या कुटुंबाक, शेजाराक, समाजान आनी कितें भाशेन आमचे सृश्टी सोबे शांतीची हात्यारां जावं. हे पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया. आमी सगळ्यो उबी रावया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकलां. आनी देवाच्या उतरांतल्यान आमचे खरेंच आमचे भारतांत, देशांत, आमच्या गोंयांत, आमचे फिरगोजेंत, आमच्या वारादांत शांती सवस्काय आसूं. आनी आमी शांतीची हात्यारां जावं म्हूण आमच्यो गरजो आनी समाजाच्यो गरजो बापाक उबारुया. म्हजें सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांव तुमचे कडेन ह्यो वस्तू उलयलां. संवसारांत तुमकां कोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी शांती खातीर काळजीदारपणान वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. शांती करतात ती सुभागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. आमचो देश कारबार चलयत्यांनी आमच्या देशाच्या नागरिकांक सतान आनी नितीन कसलोच वेगळोचार करिनासतना चलोवंक बारी वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. एकूच कूड घडून क्रिस्त दिता ती शांती भोगूंक देवान तुमकां आपयल्यान. तर ही शांती दोळ्या मुखार दवरून तुमचें जिवीत चलयात. आनी देव देवा सद्दां
दिनवाशी रावात. आमी सगळ्यांनी एकामेकाच्या एकवटान जिवंक सदांच आमच्या पेल्याचो मोग करूंक शांतीची हात्यारां जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. शांती तुमकां दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. संवसारांत दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. ही जेजूची उतरां मनान दवरून आमी सदांच आमचें जिवीत जेजूचे जिविताचेर तिरावंक आनी ताच्या उतरां प्रमाणें जिवंक राग द्वेस पयस करूंक आमचे घराबे शांतीचे मंदिरां करूंक वारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. Querido vecino, Baba Benino, Koreans आमचे दुस्मनांचो उगडास करुया आनी तांचे खातीर मागुया. तांकां बोगसणे दिवया. शांतीची हातयारां आमी जावुया. राग द्वेस पयस करुया. तांचे खातीर मागात. तुमी मागणी घेवन आयल्यांत ती मागणी वेळार तुमी दवरात. वाडदीस लग्नाचो दीस पिड्येंत आशिल्ल्या भावा भयणीन मागूंक लायलां. तुमीच पिड्येंत आसात. सगल्यो गरजो बापाक आमी उबारुया. सर्गीच्या बापा, हे तुज्या भुरग्यांनी केलेली मागणी तूं आयकून घे. बाबार्थान केलेली मागणी तूं दिताच म्हूण आमी जाणात. हे सगल्यो गरजो तूं आमकां तुका तुजी खुशी जाल्या ती फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. आमेन. देव आमच्या बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुडाक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रायेक आमकां उबारू म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासनाचे देवा, सुरकाणी सुरतायनी आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची सरवण खुर्साचे रुखार करूंक तुवें तारायली. रुखांतान मरण उपसरलें, रुखांतान जिवीत उपसोचें
रुखा वरवीं देंवचार जोयती वोन चल्लो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जोयती वोन जाल्ल्या जेजू उदेची देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकांटात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोसून पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जादोस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक खोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतली हे म्हज्या उगड्यासाक करात भावार्थाचो घोट परगटुया आमी ओंडो खातां आनी एक कालसींतलें पियेतां तितले फावटी तूं वैभवानी सोर आमी तुजें मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची खाल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमांव आदारी गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पड जडीत मुखामोड फुडें फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाली तुजे पोदी बागेन झुजे बागेन धर्मदूत आनी सर काणी तुका मानवल्यान ते सगल्या वखदां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वाटली तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो कुर्सार उमकोळ्ळा तो शांतीचो कुंवर जेजू ह्या कुर्साचेर नदर मार आनी हांव आनी तूं शांतीची आतयारां आमी जावुया दुस्मानकाय काबार करुया आनी शांतीची मोगाची आतयारां जावंक आमी वावरूंक तेच शांतीचे कुरान आमकां शिकयलेले मागणे भावार्थान धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिदा तशी आमची पातकां भोगोस ताणें आमकां ताणें पळय दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दुयें करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीचे सुखाक आनी आमचे सोरवंडार जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वचन उतरेकता तर आमकां तुजे उदारकाक लुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुजे धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे परम तिका शांती दियाय तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसून एकामेकाक मोगान हसत्या तोंडान जेजूची शांती आमी वांटुया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ओ पडे शांतीचो कुंवर उंड्याच्या रुपान तुज्या आनी म्हज्या काळजान येता सगल्या भावार्थान विस्वासान ताका घेवंक फुडें सरता ती सुभागी तुजे भितरेचे म्हाका फावो ना तुज्या कुचुत्रांनी म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणी बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमयाव घेवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Holy Catholic Church may kindly come forward to both sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किए हैं वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी योगेपणांतल्यान ताका आमी दिन वाचुया. Pratuia. Sumia Jesu Christa, kursar koltana tuve bapak betuilolia,
तुझ्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसले आनी तुज्या कुर्सार्थान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणांक तुज्या सांगाताक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेकायेन मागता जेजू, जो जियेताय आनी राजवत चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमी केरीत भशेन भावा भयणीनो आमच्या वारादांतले सगल्या भावा भयणींक पाद्रींक आमी दिन वाचता. मुद्दम हे आमचे पादिग्रांनी पातकुरांनी वेळ काडून हांगासर तुमचे खातीर मागूंक आयल्यान आनी तुमी सगट पयस जावन आयल्यान. तुमी कितें मागलेलें भावार्थान ते भायगून फ्रांसीस सावेराचे मजतीन तुमकां मेळो म्हूण आमची मागणी तुमचे पासत. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयचो प्रिचर फादर ऑल्ड्रीन आनी खोयर सगल्यांनी वाचपां बी बरे तरेन केल्या. आख्खे डिनरींतले एक एक फिरगोसकारांनी केल्यान. तुमकां सगल्यांक दिन वाचता. आतां घरा वेतना थोड्यांनी सांगलां तिलामोडचें सांगलां थंयसर तुमी वेचें. दुसऱ्यांनी पयसतान आयल्यान तुमचे पादिग्रान तुमकां सांगलां आसतलें हे सायडीन पयसतान बास चलून वेची गरज ना. थंयसर रावन एकठांय सगलीं बाराबर रावन तुमच्या भास्करांक आपोवं येता आनी हे तरेन सुरक्षीतपणान आमी बरे तरेन घरा पावची म्हूण आमची विनंती. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसून आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. भायगून फ्रांसीस सावेराचे मोजतीन शांतीची आतेरां जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मातशें बसया. आयची मिसाची भेट समोरंबल्या पाद्री जॉर्ज रातूश ताका आनी सह बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचें दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचें दिनवास. सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवण्याच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी इंग्लीश मास जातलें 6:15. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पांडाल घातलेलें आसा थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां इंटर रिलिजियस मीट जातली सकाळीं 9:45 वरांचेर. म्हणटूच चोत्राय दवरची. फाल्यांच्या दिसा 9:45 आनी 11 वरांचे मीस आसचें ना पूण 12:15 मीस आसतलें. इंटर रिलिजियस मीट हातूंत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. तशेंच आमच्या पिडेस्त आनी दिव्यांग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी बाबा भयणां खातीर मीस आसतले सांजे 3:30 वरांचे. नोव्हेंबराचे 29 29 3:30 मीस भेटयतात यूथ YCS YSM. आतां बागेबोन फ्रांसीस शावेराक मागण्या मातशें आमी उबे रावया. एकठांय म्हणुया. बागेबोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोनेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचें ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावती आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वखणटा आमेन. Tuci